आख्या पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न स्कुलात भुरग्याक पावोंक आयिल्ल्या बापायक किडनॅपाचो प्लान फसलो बोवाळ करतना ती किडनॅपर फुज्यो पुलीस सोदतात। साळ दिवचलेच्या एका शाळेतल्या पी शिक्षकान एका अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण आरोप दिवचले पुलिशेंत FIR टीचर सस्पेंड। दाना वादळा खातीर गोंयांत धिवपाची गरज ना, कांय सुवातांनी पावसाची शक्यताय। NIOचो निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. रमेश कुमाराची माहिती। दाना ओडिशात, बंगालात उटंगार। गोशाळा स्किमीचे गोरवाकारांक धगचपाटे। शिरदोनच्या दूधकारांच्या रस्त्यार भोंवतना उखलिल्ल्या गायींक गोशाळेंतल्यान परत हाडटले जाल्यार 17 कटकटी, खासा रिपोर्ट। भुतानी प्रकल्पाक दिल्ले परवाने फाटी घेवचे म्हूण सांकवाळचो आदलो सरपंच बसला उपासाक। तिसरो दीस उपास फाटी घेवचो म्हूण खासदार आमदारांची विनवणी। कुडचिऱ्याक कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्री वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रद्द करूंक यत्न, सरकाराकडेन विनवणी। लोकांचे हित सांबाळचे, आमदार उलयलो। मानवी तस्करीक बायलो मोठ्या प्रमाणात बळी। गोंयांत असले प्रकार चलूंक दिवचे ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। ट्रॅफिकरांक उपाय, पिडीतांक खंय आधार। गोयच्या आश्विन भोबेची बॉम्बे हायकोर्टाचो अतिरिक्त जुईज म्हूण नेमणूक। हेर 4 जुईजांची 2 वर्सां खातीर नेमणूक। गोंय राज्य एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीची मांडवी आनी जुवारी रेंव काडूंक पर्यावरण मंजुरी। 30 दिसां मेरेन अर्ज करूंक मेकळी, खण खात्याची कळवणी। गोंयभर अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर बांदकामांचेर हायकोर्टात स्वेच्छा दखल याचिकेचेर दुसऱ्या दिसाय सुनावणी चल्ली। कोर्ट म्हणटा सद्याक आशिल्ली फायन खर ना, ब्रेस्तारा सुनावणी। तुयेच्या सतीदेवी महालक्ष्मी मंदिरात चोरयेचो यत्न फसलो। फंडपेटी फोडपाचो यत्न चोराक धरलो पेडण्या। हे आदी देवळा फोडपाचे केशींनी आसूं येता हात। प्रधानमंत्री मोदी आणि शी जिनपिंगाची 5 वर्सां उपरांत पहिली द्विपक्षीय बसका। 2019 गलवान शिमेर चकमकी उपरांत दोनूय देशांचे संबंध ताणिल्ले। मोदीचो LAC समजिकायेक येवकार। शी म्हणटात दोनूय देशांमदी सहकार्य वाढूंक जाय। विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिली द्विपक्षीय चर्चेविशीं माहिती। भारत संवाद आणि डिप्लोमॅसीक तेको दिता, गैरराग न्ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे ब्रिक्स परिशदेत वक्तव्य। गैर बंद करतले जाल्यार संवाद महत्वाचो। कृष्ण जन्मभूमी आड शाही ईदगाह वादात अलाहाबाद हायकोर्टाचो मोठो निर्णय। मुस्लिम पक्षाची परत सुनावणी घेवपाची मागणी करपी याचिका मारली भायर। दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठात दिवाळे निमतान आयोजित कार्यावळी वेळार बोवाळ। कांय लोकांनी पॅलेस्टाईन जिंदाबादच्यो घोशणा दिल्ल्यान खवदळ। गँगस्टर छोटा राजनाक बॉम्बे हायकोर्टात दिलो जामीन। 2001 हॉटेलियर जया शेट्टीच्या खून प्रकरणात दिल्ली जन्मठेपेची ख्यास्त स्थगीत। वायनाडांतल्यान प्रियंका गांधीन उमेदवारी अर्ज घालो। पयलेच फावट वेंचणूक लढोवन करतली इलेक्टोरल डेब्यू। जॉब स्कॅमात पूजा नायकाड आनीक एक कागाळ नोंद। दिवचले पुलिशेंत कागाळ पूजा सद्याक 4 दिसांच्या पुलीस कस्टडीत। म्हार्दोळ पुलिसांनी केल्ली अटक। अठरा विद्यार्थी आशिल्ली खासगी स्कूल बस ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान पडली सोन न्हंयत। छत्तीसगडात सक्ती जिल्ह्यातली घडणूक।